Welcome back. Politicians are back to Sossegad life on Sunday. After hard-hitting campaigns over 2 months, they have decided to relax with their families. Most of them woke up late, some have moved outside Goa, some had planned for lunch with their family and friends, whereas some enjoyed movies with their family. Prudent Media report. Relax केला आज सगळी सकाळी उठता आज तसंच उठून सगळे अशें भोंवून येवन आतां काही माझे कार्यकर्ते आसात तांकां मेळोन येतात तांकां मेळटलो आनी सांजचो फॅमिलीक घेवन हांव सिनेमाक वयता. Practically going out for lunch with some people, friends, relatives. Sossegad rest, relaxed. No botheration. Sleep, get up. Continuous exercise of taking rest. Still it's not over. One thing I am very confident that there will be a very decisive mandate in our favor. आज काय ना सुसगाद आशिल्लो हांव आतां उठलो रेस्ट आज आनी कांयच ना रेस्ट सारकी. इलेक्शन जालें सो तुमी टेंशन रिलीज करपाक खंय वचपाचो प्लॅनिंग आहा जावं आनी कितें आसा तशें कितें काय? हो लोकांचो मनीस सुजीत ढवळीकरान टेंशन न्हिदले बरोबर रिलीज जालें. आजच्यान म्हजो कामां परत चालू जालें. घरा कडचे लोक जर पळयत आज जवळ जवळ सकाळच्यान 200-250 लोकांक हांव हात दिलो आनी तांकांय ऋणी आसा अशें सांगलें. हाजो असो अर्थ न्ही हांवें आभार मानूना तांचे कारण ते लोक सदांच म्हजे बरोबर आसता. We also contacted BJP State President Lakshmikant Parsekar. He said he's out of station to relax. He would be back in state on counting day, that is on Tuesday. Bureau Report, Prudent Media. The record voting percentage during assembly polls would decide fate of 215 candidates on Tuesday. BJP, Congress and all other parties did intense campaigning for 2 months. BJP on one side undertook more e-campaigning with Facebook and messaging services, whereas Congress largely concentrated more on house-to-house campaigning. Both parties had opened their back rooms in their headquarters to monitor the campaign. Here is a report on campaigning strategies adopted by Goa's two major parties. भारतीय जनता पार्टी सदांच ह्या अशा तरेच्यो गजाली ज्यो आसात तेचो उपयोग करून घेता. तातूंत मॅसेजीस धाडप लोकांक, वॉयस मॅसेजीस धाडप, ह्यो सगळ्यो गजाली आमी केल्ल्यो आसात. आनी बरेचशे लोक जर आतां मोबायल वापरतात किंवा बाकीच्यो अशे तरेच्यो इलेक्ट्रॉनीक गॅजेट्स वापरतात ताका लागून ह्या सगळ्या गजालींचो आमकां लोकां कडेन इंटरॅक्ट करपा खातीर आनी तेंचे कडेन आमची मॅसेज पावपा खातीर आमकां फायदो जाता. स्वताची सायट आसा BJPची, ती सायट अपडेट करप, तातूंतल्यान भरपूर रिस्पॉन्स आमकां मेळ्ळा. जे आमचे गोंयकार भाव गोंया भायर रावतात विशेश करून त्या सगळ्यांचो ह्या सायटी वयल्यान आमकां खूब उपयोग जालो. ते इंटरॅक्ट जावपाक शकले. थर्डली जे आतांचे यंगर जनरेशन जे आसा ते बेजिकली ह्या सगळ्या वेबसायट आसात किंवा बाकीच्या हेजे कडेन जोडिल्ले आसा तातूंतल्यान सुद्दां आमचो तेंचे कडेन कनेक्टिविटी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान वाडलेली आसा. पूण ऑफिसांतल्यान तुमी अशें मॅनेज करता तुमी बॅक ऑफिस मॅनेजमेंट बीन पोल मॉनिटरींग बीन? येस आमगेले जनरल सेक्रेटरीज आसात ते एकलो एक मॅनेज करता. बट देन SMS आमी धाडल्यात पूण आवर पीपल हॅव गॉन हावस टू हावस. There were leaders from all over India who came here. And our own leaders from Goa, they have gone around, sort of bringing to the notice of the people what has been done in the last 5 years. Bureau Report, Prudent Media. All was not well on poll day in Priol constituency. People complained of a thumb impression on the lion symbol on voting machines in several booths. They claimed that this would misguide the voters. People also complained that some of the polling officers were working for a particular party in the constituency. The BLO later cleaned off these impressions and voting resumed. Priol constituency was the worst hit on the poll day. Some people stopped the voting at one booth due to alleged misconduct. People alleged that there was a thumb impression on a lion symbol. They claimed that this would misguide voters to vote for a particular symbol. फिंगराचेर मार्क करता वोटिंग म्हणून ते म्हणटा लागला म्हणटा तो. पूण ते इतले लायना की ते फुडल्यांतल्यान बोटा वयल्यान सकयल देंवप सारकें. हे मार्किंग आसा जावं कितें आसूं आमकां इम्पार्शियल वोटिंग जाय. Independent candidate in Priol Govind Gowde said he was unhappy with the voting procedure. जी बॅलेटिंग जी मशीन्स जी आसतात त्या मशिनाचेर एका सिम्बॉलाचेर
एक थंब इम्प्रेशन आशिल्लें. Swati Kerkar alleged that some political workers were luring the voters at the polling booth with cash and threatening the women. थोडे जाण कितें म्हणटाले ते जाणटेल्यांचो बी तो लागला आसतलो आंगठो पूण ते आमी म्हणटा एकूच चिन्नाच्या मुखार कसो लागलो जाल्यार बाकीच्या खंयच्या चिन्नाच्या मुखार लागपाचो पूण ही जाणून बुजून केल्ली गेम आसा आनी म्हणून आमी हे मुद्दम मिडिया समोर कित्याक येयला अश्यो गजाली ह्यो घडटा आनी एका बुथार आमच्या बूथ नंबर 21 थंय ते डायरेक्ट ते बसले ते ऑफिसर तेच ते लोकांक सांगता अमक्या तुमी ते शुवाच्या मुखावयलेच बटन जे थंब इम्प्रेशन लायला आनी थंयच्याच मुखावयलो बटन दामा अशें म्हणजे अशें हे ओपनली हे तेच ऑफिसर आसा आनी हे सगळे ऑफिसर ते कोण आमकां कॉपरेट करना आमी सादे लोकांनी आमी वचपाचें खंय. Our reporter in Priol, Vivek Prabhu. NGOs from Margao have questioned the voting process at many polling booths in Margao. Member of Citizens Working Centre Sanjeev Raiturgar alleged polling officers of pressurizing the voters to vote only for the Congress party. He alleged some political activists of luring voters with cash to vote for a particular party. However, Chief Minister Digambar Kamath refused to comment. फक्त 2 हवालदार दिसताले 2 हवालदार आनी तेय बी जे लोक पळय लिटरली लोकांक पूल करताले हातां धरून ओडून व्हेल्यात आनी 1 नंबर आशिल्लो काँग्रेसीचो दिगंबर हाताचो बटन 1 नंबर दाम अशें म्हणून लोकांक प्रेशरायज करताले पुलीस तांच्या खांद्यार हात धरून हे सगळें प्रकरण चालू आशिल्लें हे अक्षरशः बळजबरीन मतदान चालू आसा खारेबानार गेलें जाल्यार थंय एका अपक्ष फातोर्डा उमेदवाराचे मनीस अक्षरशः 1000 रुपयांची नोटी घेवन उबे राविल्ले आनी ते गरीब लोकांक सांगताले की हातार बटन दामून 1 नंबर दामून यो आनी 1000 नोट वर हे प्रकरण चालू आशिल्लें हे पुलिसांक दिसनाशिल्लें हे आमी सांगून आशिल्लें हे कसलें इलेक्शन हे फक्त कांय ना आपूण पडटा हे ताका खबर आशिल्लें म्हणून ताणें ही सगळी कारस्थानां केली. आतां जे कांयच उलयना राव इट इज फॉर इलेक्शन कमिशन तातल्याचें इम्पॉर्टंट करप म्हणजे इट इज Sanjeev Raiturgar at a press briefing in Margao informed that despite several complaints of misconduct by the staff at the polling booths, none of the authorities adhered to the complaints. आमी कितल्यो कंप्लेनी केल्यो ह्या हाचेर पयलीं फोनाचेर केल्यो पुलिसीक केल्यो रिटर्निंग ऑफिसराक केल्यो असिस्टंट रिटर्निंग ऑफिसराक केल्यो ऑब्जर्वराक केल्यो डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटाक केल्यो सगळ्यांक आमी कंप्लेनी केल्यो कोणेच चुकून बसून थंय येवपाचें कश्ट केलें ना. A reporter in Margao, Savio Dias. Let's take a short break. Stay tuned.